आमी हेल्थ केअर जे म्हणटा पळय इट इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज फॉर एनी देर शूड बी नथींग हायर देन हेल्थ केअर आमी लोकांक कोणाक दुयेंस जाता कोणाक एक्सिडंट जाता कोण बरो ना खंय कितें ताका त्रास जाल्यार द फर्स्ट प्लेस इज द हॉस्पिटल एंड अ प्लेस लायक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोईंग ऑन विदाउट पावर इज समथींग अनहर्ड ऑफ हेजे पयलीं म्हाका दिसना केन्ना जाल्लें म्हाका खबर ना की तांकां कितें सर्विसींग करूंक ना तेंच्यांनी तें मेंटेनन्स करूंक ना कशें कितें इतलो वेळ ते काडपाक शकले ते आय एम रियली नॉट एबल टू अंडरस्टँड हाव द डिपार्टमेंट फंक्शन्स लायक दीस overall MAPSA has got a lot of benefits with the underground cabling, but why exactly that investigation, I am still waiting for the answer from the concerned department. Certain things should not happen like this. So the same thing with the industries. The industry it is a lifeline. आमी थंय इतले लोक कामाक वयता तशेंच ते थंय हॉस्पिटलान जितले लोक आपले ट्रिटमेंटा खातीर येता such places should be schools should have separate dedicated power line where there should be no damage should take place. तांकां कसलेच इफेक्ट जावंक उपकारना जर खंय एक लायन डावन पडले जाल्यार बॅकअप लायन आसूंक जाय थंयच्यान बॅक फिडींग करून तेंच्यांनी दुसऱ्या कडल्यान सप्लायची सुविधा करची अशें म्हाजें डिमांड जावन आसा.